मंगळारा सांजवेळार धडे दारबांदोडा वाठारांत दुखेस्त घडणूक घडली। फोंड्या इश्कोलांत 10वेंत शिकपी विद्यार्थी पिकनीक करपाक धडे दारबांदोड्या न्हंयचेर आयिल्ले। ह्या इश्टां मदले 2 जाण बुडपाक लागले। ते वेळार एकल्याक विद्यार्थ्यांनी साल्वार केलो, पूण 15 वर्साच्या भुरग्याक वाचोवपाक तांकां अपेस आयले। पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाचो पंगड मंगळारा सांजवेळा सावन घडणूक सुवातेर आसात। भुरग्याचो सोद चालू आसा। पळयात। आमी दारबांदोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या धडे ह्या गांवांत आसा, ज्या जाग्यार न्हंयचो परिसर आसा। त्या परिसरान काल फोंडेचे इस्कॉलांतले 4 जाण भुरगे आनी हांगसरलो लोकल एकटो भुरगो, हांगा टोटल 5 जाण फोंडे इस्कॉलान शिकताले, 10वी आहलेले आनी ते 5 जाण पिकनीक करपा खातीर आयज हांगा धड्या जी न्हंय आसा ते येयले, ते परिसरार येयले। आनी जेन्ना हांगा तेंच्यांनी जेन्ना न्हांवपाक न्हंयेक गेले जाल्यार 2 जाण भुरगीं बुडपाक लागले। आनी दुसरे वयर आहले त्या भुरग्यांनी ताका एकट्याक काडला आनी एकटो जो भुरगो आसा तो जो लोकल आसलो ताका तो समतो बुडलेलो आसा आनी आजून मेरेन तें म्हणलो पत्तो कांय मेळना। पूण जेन्ना हे भुरगे हांगच्यान गेले तेणी आपल्या पेरंट्सांक ही गोश्ट सांगली की अशें जालां म्हणून। पेरंट्सान मागीर येवन हांगा फोंड्या DYSP कडेन हांगा पुलीस स्टेशनाचेर बी येवन तेंच्यांनी हांगा ते सांगलेलें आसा आनी अशें जालां म्हणून। तेन्नाच्यान सांजचे काल 5:30 उपरांत हांगा जे शोधाशोध चालू जाली, पुलीस आनी लोकल स्थानीक जे लोक आसा तांकां घेवन हांगा शोधाशोध चालली, पूण कांय मेळना। जेन्ना आयज फोंडा अग्निशामक दळाच्या कर्मचाऱ्यांक तांकां सांगलें आसा ते बोट तेंच्या न्हंयेक घातलेले आसा, हांगा खंय देवोवपा मेळना म्हणून शुगर फॅक्टरी येवन न्हंयच्यान हांगा परिसर काडटा ते आनी हांगा येवन शोधाशोध करतले। आनी दुसरी म्हळ्यार हांगा जे हांगा लोकल जे बुडपी आसा तांकांय हांगा पाचारण केल्लें आसा आनी जाल्यार दृश्टीची जे लायफ गार्ड आसा तांकांय हांगा आफयल्ले आसा। आतां अजून मेरेन तरी तेंची शोध सद्याक तरी सगळे लोकल घेतात, नदी काठी सायडीच्या परिसरान सोदता, पूण अजून मेळना। आमचो फोंडा DYSP शिवराम वांयगणकर आनी जो पोलीस निरीक्षक विजयनाथ कळेकर हे हांगा ठाण मांडून आसा, शोधाशोध करपा खातीर हांगा आपले स्टाफ घेवन हांगा आसा। तेन्ना जे भुरगे हांगा वारंवार जे बेश्टे भुरगे जे लोकल आसा तांकां एकट्याक काडटा आनी बाकीचे भुरगे अशे नदीचो परिसर काडटा। ह्या न्हंयेक जी दुधसागरांतल्यान न्हंय व्हांवता पूण ताका वेगळ्या ठिकाणी वेगळी नांव आसा। तेन्ना हे न्हंयेक हांगा अशें तरेन भुरगीं न्हांवपा येता आनी अशी बुडपाची घटना घडटा। तेन्ना पेरंट जे आसा तेंच्यांनी आपली पालक जे आसा तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांचेर लक्ष दवरपाची अत्यंत गरज आसा। गोमंतक TV खातीर दारबांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर।